नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. एक वेगळ्या तरेची कार्यावळ आमी करतात कारण वेगवेगळ्यो गजाली गोंया भितर घडटात आनी केन्ना केन्ना त्यो आमकांय चकीत करतात. जेन्ना वोटींग पॅटर्न रिजल्टाच्या उपरांत एनालिसीस करतात आमी तेन्ना कांय गजाली चड बऱ्या रितीन स्पश्ट जातात. फक्त कोणाक कितली सिटां मेळ्ळी हाजे पुरती रावनासतना एक्चुअली ह्या सिटा फाटल्या मतांचो अर्थ कितें तें सोदपाचो आमचो हो प्रयत्न. आनीक तो जेन्ना प्रयत्न आमी केलो तेन्ना तो इतलो इंट्रस्टींग आसा की म्हाका दिसता अख्खे गोंयभरचे लोकय बरेच चकीत जातले. सिटांचे गणित विजवीज मतांचे गणित कितें फरक आसा ना. आनीक म्हाका दिसता हातूंतली सगळ्यांत इंट्रस्टींग जी गजाल आसा ती म्हळ्यार पणजेची. पूण आमी सुरवात करतात वाळपय सावन, कारण पणजे आमी एनालिसीस दोन दृश्टींतल्यान केलां. एक कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी ह्या आनी दुसरें त्या कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजींतल्यान जर पणजी मतदारसंघ वेगळो काडलो जाल्यार मतांचें गणीत कशें दिसता. सुरवात आमी वाळपय सावन करतात, वीच इज सिंपल येट व्हेरी टेलिंग. आनी म्हजे बरोबर स्टुडियो ह्या विशयाचेर भासाभास करपा खातीर दोन मानेस्त आसात. पयली आसात गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंग गांवकर. पांडुरंग वेलकम. आनी दुसरे आसात प्रुडंटाचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. आनी वाळपय सावन सुरवात करतना तो फिगर्स पळोवया आनी आमी कितें केलां तें तुमकां आमी दाखयतात. सगळ्यांत पयली जी स्टॅटिस्टीक आसा ती वाळपयची आनी ती वाळपयची स्टॅटिस्टीक तुमकां इतली इंट्रस्टींग आसा. पळयात की हाका आमी वोटींग मॅट्रिक्स म्हणा. तर वोटींग मॅट्रिक्स पळया तुमी की प्रो बीजेपी आनी अगेन्स्ट बीजेपी अशा दोन लेवलांचेर आमी ही गणीत केलां आनी मतां आनी टक्केवारी. सो वाळपय जशें आमी काल सांगिल्लें की 10 सिटां भारतीय जनता पक्ष म्हणटा की आपल्या वटेच्यान आयला. हांगा जर मतांची गजाल पयली जाल्यार इट इज व्हेरी इंट्रस्टींग. 64% पीपल आर प्रो बीजेपी वेरएज 36% पीपल आर अगेन्स्ट बीजेपी. जेन्ना तुमी मत पळयता तेन्ना म्हळ्यार 3313 आनी 1853. सो एक गजाल हातूंत भितर क्लियर जाता. दीस इज प्रोबेबली बाकीचे आमी स्टॅटिस्टिक्स तुमकां वन बाय वन दाखयतले, बट दीस प्रोबेबली लुक्स लायक द बिगेस्ट स्वीप ऑफ बीजेपी कंपेर्ड टू अदर म्युनिसिपालिटीज. हांव सुरवात पांडुरंग गांवकरा कडच्यान करता. ही जेन्ना स्टॅटिस्टिक्स पांडुरंग तूं पळयता कितें दिसता की विश्वजीत राणे इज द अनडिस्प्युटेड किंग ऑफ वाळपय. सारकें. म्हणजे आयज समजा की बीजेपी स्पॉन्सर्ड जर हे पॅनल नाशिल्ले तरी सुद्दां विश्वजीत राणे 10चे 10 काडपा सारकी तेजे कडेन हे आसा, क्षमता आसा आनी ती तेणी आयज परत प्रूव केल्या. म्हणजे काय त्याचे ते 4-5 लोक आसात कावन्सिलरचे काल निवडून येयल्ले आहेत, तितून सरफराज सय्यद आनी शिरोडकर बी असे काय लोक आहात. तांची इमेजच थंय इतली आसा की ते हरशीं म्हणून येवपाचेच. आनी ते हेज्या पयलीं जेन्ना काँग्रेस आसले किंवा विश्वजीत राणेचे जेन्ना हे आसताले जेन्ना तो बीजेपी नाशिल्लो बी तेन्ना हेच लोक जिखून येताले आनी आयजूय हेच लोक येयल्या. पूण फक्त हे अशें की तरी सुद्दां थंय 1800 कितली तरी मतां जी आसात ती अगेन्स्ट बीजेपी आसात. पूण हो वाळपय शहरा पुरतो जालो. वाळपय शहराचो विचार करपाक जालो जाल्यार विश्वजीत राणेक जे यश मेळ्ळेलें आसा ते तो डिजर्व करता. पेडण्यां आनीक जशें आमी एक एक करून मुखार वतले तशी तुमकां कशी ही डायनेमिक्स चेंज जातात ती पळोवपाक मेळटली. ताजी मुखारली जी आमची स्लायड आसा ती म्हळ्यार पेडणेची. आनी पेडण्यां आमी अगेन प्रो बीजेपी आनी अगेन्स्ट बीजेपी अशी मतांची विभागणी केल्या. ती जर पळयली जाल्यार 59% प्रो बीजेपी जाल्यार ऑलमोस्ट 41% अगेन्स्ट बीजेपी. आतां हांव एक गजाल स्पश्ट करपाक सोदता ह्या स्टॅटिस्टिक्सा भितर जेन्ना आमी सांगता जेन्ना आमी म्हणटात की 40 ते 41% लोकांनी तुमी फूल स्क्रीन आमची पळोवपाक शकता ही स्लायड. 40 ते 41% लोकांनी जर भारतीय जनता पक्षाच्या अगेन्स्ट मत मारल्या जाल्यार तातूंतलो एक सगळ्यांत व्हडलो फॅक्टर जो आसा पेडण्यां सारक्या भागांक तरी थंय डिसऑर्गनायज्ड ओपोजिशन आनी जाचेर आमी मागीरूय उलयतले आनीक डिटेलां भितर. हें डिसऑर्गनायज्ड ओपोजिशन आसतना पक्षाच्या सत्ताधारी पक्षाच्या पॅनलाच्या विरुद्ध मतदान जालां. पांडुरंग तुमी कशें पळयतात ह्या गजाली कडेन? worrying signs, or you are saying that no, 60-40 is still comfortable, organized असू opposition किंवा disorganized असू
दीस ट्रेंड इज ओके, बीजेपी शूड बी कम्फर्टेबल. तुम्ही किती म्हणटात? हांव प्रमोद अशें पळयता की काल जेन्ना आमी थळाव्या पत्रकारां कडेन जेन्ना उलयतालो तेन्ना म्हणलें की म्हणजे जवळ जवळ मोठ्या प्रमाणात ते म्हणटले की 50-60% लोक जो आसा की तो बीजेपीचेर बेजार आशिल्लो असो तो फीडबॅक आशिल्लो. म्हणून ते 6 आणि 4 जाले, बीजेपी 6 आणि ते 4 आशिल्ले, तातूंतले 2 जाण मागीर थंय गेले, ते 8 जाले, ती गजाल वेगळी. पूण प्रस्ताविता विरोधात जो संतोश आसता तो थंय आशिल्लोच. हे कालचे ते आंकडे जे आयले रिजल्टाचे त्याच्या वेळेला दिसा आशिल्ले, त्याच्या उपरांत जे आंकडे बदलले, म्हणजे काय 2 जाण लोक जे पयलीं बीजेपीचे पदाधिकारी आशिल्ले थळाव्याचे ते बीजेपीन गेले, मागीर जॉयन जाले. पूण आंकडो जसो आशिल्लो 6 आणि 4 सुरवातीक जो येयला तो थंय असंतोष आशिल्लो आणि तो अजूनय आसा. हे जे 2 जाण थंय गेले म्हणून की चेंज जावपाचें ना, हो भाजपाच्या विरोधातलो असंतोष थंय अजूनय आसा. लौकीक कितें दिसता ही आंकडेवारी पळयल्यार 60-40 इज ओके और 60-40 इज नॉट ओके? हां, पेडणेची गजालच वेगळी आसता. फाटलें इलेक्शन जेन्ना आमी पळयलें 2017चे, तेन्ना MGPचो लिडर थंय निवडून आयला. आतां तो BJPन आहा पार्टी सोडून. सो ते लोक डिसायड त्या टायमार डिसायड करता पळय न्हू, ते करून दाखयता. लास्ट टायम फूल फ्लॅज तेंच्यांनी तेज्या पयलींच्या इलेक्शनां आल्लेकाराक तेंच्यांनी वास्कोच्यान जो आल्लेकार मूव जावन पेडण्या गेलो तेका निवडून हाडलेलो. ते आल्लेकाराचेर ते बेजार जाले, ते MGP वटेन शिफ्ट जाले, MGPक निवडून हाडलो. आनी ह्या इलेक्शनाचेर जर पेडणेचे पळयतले जाल्यार थंय आमकां तानावडे सारको वा CM सारको ऑन रिकॉर्ड सांगपाक की आमचे 3 कॅन्डिडेट आसले. आमी तांकां आसूं बाबा, तुमकां जर हे मान्य ना, आमचे पॅनल मान्य ना जाल्यार तुमी अपेक्षा रावता अशें सुद्दां हेंच्यांनी मुभा दिली तांकां. आनी सांगलें इतलें सुद्दां ते स्टेटमेंट करपाक गेले की येता ते आमचेच विचारसरणीचे लोक येतले, जे पॅनलाचे येवं जाल्यार सायडीचे आमचेच लोक येयले, अशें एक पिक्चर आसलें ते. हेजेर आमी असेंब्लीचे फुडलें चित्र काडपाक शकना. त्या टायमाची परिस्थिती आसली, तेजे लिडराचेर बेजार आहा जाल्यार ते दुसरे कडेन वचपाक जाल्यार ते BJP सोडून रोखडे एके दिसान ते स्विच जावपाक शकता आनी आपल्याक जाय तो लिडर हाडपाक शकता थंय. सो ह्या म्युन्सिपाल्टीचे आमी पेडणेचें चित्र काडपाक शकना. हय, पण एक गजाल बिफोर आय गो टू बिचोली विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. बाबू आजगांवकारान चिंता करपाची गरज आसा काय 60-40 इज मॅनेजेबल? जशी हांवें म्हायती काडलेली, मे बी लॉजिकाचो विचार ताचो वेगळो आसतलो, पूण बाबू आजगांवकाराचेरूच बेजार आशिल्ले. जो हांवें प्रस्ताविता विरोधातलो असंतोष जो पयलीं शब्द वापरलो, तो बाबू आजगांवकाराचेर लोक बेजार आशिल्ले. ताचो हो रिजल्ट आशिल्लो. ताच्या उपरांत हांवें पयलीं म्हटलें अशें की ते लोक BJPचेच आशिल्ले, जे अगेन्स्ट आशिल्ले तातूंतले 2 जाण. तितूंतले 2 जाण ते मागीर जॉयन जाले आसतले. पूण ऑफकोर्स आजगांवकाराच्या अगेन्स्ट हो जो हे आशिल्लो तोच हो असंतोष. थंयच्यान या दिवचले, आनी दिवचले इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. हांवें जस्ट सांगिल्लें की आमी एक म्युन्सिपाल्टी मुखार वतले तशें चित्र कशें बदलता तें कळटलें म्हणून. दीस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आनी दिवचल ही एक म्युन्सिपाल्टी अशी जंय पॅनल्स आशिल्लीं, आनी कांय कडेन आतां ह्यो ज्यो आमी एनालिसीस केल्या तातूंत भितर 2 म्युन्सिपाल्टी आमी घेतल्यो नात. त्यो म्हळ्यार कुडचडें आनीक काणकोण. आनी ताचे फाटलें कारण इतलें सादें आहा की थंय सगळेच जाण आमचे, आनी हें जर डिविजन जर करतले प्रो BJP आनी अगेन्स्ट BJP जाल्यार तें करप कंप्लिटली शक्य ना. कुंकळी इज क्वायट क्लियर बाय मॅन्डेट. दॅट इज वाय आमी आज कुंकळी हातूंत भितर घेतलो ना, कारण कुंकळीची मॅन्डेट ही खूब स्पश्ट आसा. थंय आनीक चड तकली फोड करपाची गरज ना. हावेवर बाकीच्यो ज्यो म्युन्सिपाल्टीज आसात त्यो जर घेतल्यो आनी तातूंतली बिचोली दिवचल इतल्याच खातीर म्हत्वाची 3 पॅनल्स आशिल्लीं. 4थी पॅनल ताणें एक शेप घेतिल्ली लास्ट दीस इलेक्शनाची लागीं पावता तशें, आनी ताजे उपरांत BJPक ही सीट्स मेळ्ळी. सो वोट शेराच्या बाबतींत जर आमी प्रो आनी अगेन्स्ट कन्सिडर केलें जाल्यार कितें आहा परिस्थिती, फूल स्क्रीन आमी तुमकां दाखयतात. प्रो BJP ही ऑलमोस्ट 41% आसा, आनी अगेन्स्ट BJP 59% आसा. सो सडनली ज्या जाग्यार ज्या 2 मतदारसंघांनी म्हळ्यार दिवचल आनी मुरगांव ह्या 2 मतदारसंघांनी फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेक 2017च्या BJPक 8 सिटां दिल्लीं, आनी जाका लागून खंय तरी 13चेर पावपाक शकलो पक्ष. त्या तालुक्या भितर आनी त्या तालुक्यांतल्या म्युन्सिपाल्टी भितर थंयचें वोटिंगूय पळयात तुमी, ऑलमोस्ट 11,000 11,500 वोटर्सांनी मतदान केलें. थंय म्हळ्यार 4,674 प्रो BJP आनी 6,734 अगेन्स्ट BJP. दीस इज व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. पांडुरंग, तूं जेन्ना ह्या गजाली कडेन पळयता थंय कितें, कारण चड पॅनल्स आशिल्ल्यान चड लोक भायर सरलो, लोकां कडेन चड पर्याय आशिल्ले म्हणून ही हो क्वॉन्टम दिसता अगेन्स्ट BJP, ऑर हाजे फाटल्यान आनी कितें कारण आसात?
म्हाका दिसता की थंय शेटये ब्रदर्स भाव जे आसात आनी नरेश सावळ हे बरे स्ट्रॉंग आसात. कारण नरेश सावळ फाटल्या हेतून कांय वेळ हेतून गेल्लो आनी तो पयलीं थंयसरलो आमदार आसा. शेटये म्हणटा तो सद्या थंयसर आपली बेस तयार करतात सगळे भाव मेळून ते तांकां तांचो जे विधानसभेत येवपाचो तांचो हे आसा प्रयत्न आसा. पूण हे धोकादायक चित्र जे सारकें तुवें काडलां 40% BJP प्रो BJP हय. आनी अगेन्स्ट जे आहा 59% हे क्लियर हे आसा. विधानसभेत कितें जावं शकता ते विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपा कडेन हांगा डिसोलेन कितें जावं शकता ताचें हे क्लियर पिक्चर म्हाका दिसता. कितें दिसता लोकीक चड मल्टिपल पॅनल्स सो मल्टिपल ऑप्शन्स आनी मल्टिपल ऑप्शन्स म्हणटकीर वेगवेगळे कडेन मतदान जालां आनी जाका लागून हो क्वॉंटम चड दिसता. हांव तुका वेगळो प्रश्न विचारता. जर स्ट्रेट फायट आशिल्ली 1 to 1 आशिल्ली वन पॅनल अगेन्स्ट अनादर पॅनल जाल्यार ही पर्सेंटेज अशीच उरपाची. हय प्रमोद 1 to 1 फायट जर आशिल्ली जाल्यार फायनल रिजल्ट जो आहा जिखपाचे कावन्सिलर जिखपाचे आसले ते दुसरे वटेचे चड दिसतले. हांगा डिवायडेड ओपोजिशन म्हणटा पळय न्हू तेजो हो रिजल्ट हांगसर येयला. पण एक गजाल 40% वोट आमी इतले दीस जाले म्हणजे खुबशे आमी सर्वेज केले फाटल्या दिसांनी वेगळे वेगळे हितूंतल्यान तेन्ना आमकां कळ्ळें की 40-41% BJPची जी वोट शेअर आहा तो इंटॅक्ट दिसता. तो हांगासरूय परत आमकां ह्या म्युन्सिपालिटीनू दिसपाक लागला 40% वोट शेअर इंटॅक्ट आनी ऑपोजीट जो 60% आहा तो खंय तरी डिवायडेड आहा. 1 to 1 आशिल्ल्यार तेजो करेक्ट. व्हेरी व्हेरी क्रुशल पॉयंट. ह्या स्टॅटिस्टिक्सा कडेन दोन दृश्टींतल्यान पळोवपाक जाता. पयली गजाल म्हळ्यार पांडुरंग 1 to 1 जर पॅनल आशिल्लें कारण हांवें कितें म्हळ्यार चड पर्याय आसात तेन्ना आमचे मतदारसंघ ल्हान वॉर्ड्स खूब ल्हान. सो प्रत्येकाच्या वळखीचो कोण आसता सोयरो आसता इश्ट आसता इश्टाचो इश्ट आसता आनी अशें करून मतदान जाता. आनी ताचे भितर पक्षाचोय हात आसता पण ताचे बरोबर इंडिविज्युअल हातूय आसता. ही जेन्ना स्टॅटिस्टिक्स आमी दिवचलची पळयतात तेन्ना चड पर्याय हाका लागून अवे फ्रॉम BJP काय 1 to 1 जर फायट जाल्ली एका पॅनला भितर जाल्यार जो निकाल BJP वटेच्यान लागलो असो दिसता दिवचले तो दुसऱ्या पॅनला वटेच्यान लागपाचो. तुमी खंयच्या नदरेंतल्यान पळयता हाजे कडेन? हय पूर्णपणान नाशिल्लो पूण दुसरो पॅनल जो आसा ते हांगा आमी 4 दाखयता. सावळ 3 शेटे 1 आनी अपक्ष 1 अशे 5 टोटल 5 दाखयता. ते मे बी 6-7 कडेन पावता आशिल्ले पूण भाजपाकूच हे मेळपाची कारण दुसरो दोन जे विरोधक आहात सामके जे हे करपी सावळ आनी शेटये ब्रदर्स हातूंतलो कोण BJP वांगडा रावता ताचेरूय काय गजाली निमून आसपाच्यो. पूण म्हाका दिसता की 5-6 व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट की जर एक पॅनल नाशिल्लें जाल्यार त्या पॅनलांतले फुडारी कोणा वटेच्यान रावतात हो एक म्हत्वाचो मुद्दो जाता आशिल्लो आनी त्या दृश्टींतल्यान तो वोट शेअर शिफ्ट जाता आशिल्लो. देन जो प्रश्न येता आनी एक व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रश्न तो की एक म्हळ्यार डिवायडेड ओपोजिशन एडवांटेज BJP आनी दुसरो जो लौकिकान काडला तो मुद्दो की आमी इतली सरप्रायज कित्याक जावपा जाय हो BJPचो वोट शेअर जो आमी सर्वे केला तेन्ना आमकां दिसला इलेक्शनाक आमकां दिसला सगळे कडेन दिसला. सो BJPचो वोट शेअर इंटॅक्ट आसा. हो वोट शेअर जर इंटॅक्ट उरलो जाल्यार फाल्यां विधानसभेक सुद्दां BJP विल बी मच अहेड. तुका ही गजाल पडटा की हो BJPचो वोट शेअर म्हूण तूं पळयता काय 60% अगेन्स्ट आसात ते युनायटेड ओपोजिशन नासपाची परिणाम आनी फाल्यां असेंब्लीक घडये तशीच आसतली परिस्थिती. हय किंवा हातूंतलो अपोजिशनांतलो एखादो मनीस समजा की भाजपान जर फाल्यां घेतलो जाल्यार भाजपाची तो लौकीक जे म्हणटा ही कॅडराचो जो वोट बँक आसा तो बिचोली तालुक्यान खूब आसा BJPचो कॅडर. करेक्ट. आनी ताचे कॅडर लास्टाक कामाक येता तांकां. हातूंतलो एक मनीस जर अपोजिशन ते फोडटात जाल्यार BJPक ते हुस्कोना. पूण जर ते दोनूय अपोजिशन आनी BJP अशे जर तीन लोक जर थंय रावले 3 गजाली जर जाले जाल्यार थंय धोको आहा BJP. पूण हेतूंतलो एकटो जर फोडटा जाल्यार तांची कॅडराची मतां आनी प्लस ही मतां अशी धरून ते आपलो कॅन्डिडेट थंय दवरूं शकता सारकें. आतां ताजे मुखाल्ली जी गजाल आसा ती सगळ्यांत इंटरेस्टिंग आनी ती म्हळ्यार पणजी महानगरपालिका आनी हातूंत भितर एक न्ही हातूंत भितर 3 वेगवेगळी मॅट्रिक्स आमी तयार केल्या. पयले मॅट्रिक्स जे आसा ते CCPचे ओवरऑल मॅट्रिक्स. दुसरे मॅट्रिक्स जे आसा ते तातूंतले तालिगांवचे वोटर जे आसात ते तालिगांवचे वोटर जर काडले जाल्यार प्रो BJP ऑर अगेन्स्ट BJP प्रो बाबूश अगेन्स्ट बाबूश हें कॅल्क्युलेशन आनी तातूंतल्यान जर पणजे मतदारसंघाचे जर आंकडेवारी काडली मतदारांची जाल्यार प्रो आनी अगेन्स्ट बेजीक फॉर्म्युला जो आमी फॉलो केला की जे वॉर्ड मिक्स आसात म्हळ्यार तालिगांव आनी पणजे जाल्यार वॉट इज द क्वॉंटम म्हळ्यार फाल्यां 60-40 आसा
80-20 आसा तो बेजीक फॉर्म्युला जो डिलिमिटेशनाचे भितर आसा वॉर्डांच्या तोच सिमिलर फॉर्म्युला आमी ह्या वोटींग पॅटर्नाक अप्लाय केला आनी ते पळयतकीर कितें आंकडेवारी दिसता. सुरवात जनरल CCPची पिक्चरा वयल्यान करया. दॅट सिच्युएशन इज धीस की टोटल 22,000 22,500 वोटींग प्रो BJP इज 54%. 54 आणि अगेन्स्ट BJP इज 46%. 46.17, 53.82 हांव ते डेसिमल्सा भितर वचना बट ऑलमोस्ट 54, 46 सो 8%ाचो फरक. पण वेन यू ट्रान्सलेट दॅट 8% इंटू एक्चुअल वोट्स जाल्यार हो खंय तरी 1,800 असो फरक दिसता. 1,800चो असो फरक थंय जाणवता. नाव 1,800 ऑन अ कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल इज वेदर इट्स अ ग्रेट लीड फॉर बाबूश मोन्सेरात. जेन्ना आमी ओवरऑल पळयतात आनी हातूंत भितर हांव एक गजाल सांगता, आमचे तालिगांव आनी पणजेचेर मागीर या विच इज व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. हो जो आसा ओवरऑल थंय 1,800ची लीड म्हणजे 900 मतां सुद्दां जर हांगच्यान थंय जालीं जाल्यार प्रॉब्लेम. पांडुरंग तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? हांव पळयता की मनोहर पर्रीकर जेन्ना आशिल्ले न्हू तेन्नाय सुद्दां बाबूस मोन्सेरात होच महापालिकेचेर आपली सत्ता स्थापन करी आशिल्लो आनी आयज तो स्वता पणजेचो आमदार आसा. स्वता जेन्ना पणजेचो आमदार आसा आनी मनोहर पर्रीकर ना आयज किंवा तांच्या वतीन कोण हांगा कोण भितर पिक्चरान वयना अशा वेळार सुद्दां जर इतकी टफ हे आसत न्ही हे 53 आणि 46 नो एंड दिस एक गजाल लक्षात दवरपा ही महापालिका इज बाबूश प्लस BJP इलेक्शन. बाबूस प्लस BJP हय, हय. बाबूस प्लस BJP फाटली इलेक्शनां काडली जाल्यार त्यांचे दोगांचे आंकडे मेळून 25-26 जाताले आनी उरलेले 2-3 सुरेंद्र किंवा फुर्तादो किंवा ताची मिसेस अशे मेळून 2-3 आसताले. हो आंकडो तो आयजूय तसोच आसा. एक दोगांचो फरक पळयलो जाल्यार 25 आंकडो तसोच आसा जे पयलीं BJP आनी बाबूश काडटाले तोच आंकडो आयज आसा. व्हडलो काय तांणी चमत्कार असो हांगा पणजे दिसना म्हाका जाल्लो असो. 1,800 म्हळ्यार तूं म्हणटा चिंता करपाची गरज आसा. चिंता करपाची गरज आसा आनी 10,000 लोक जे येवकूच ना न्ही वोटिंगेकूच ना. इट इज व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. ते 10,000 कितें करतले जर फक्त 1,800ची लीड आहा. लौकीक तूं कसो पळयता ह्या गजाली कडेन? चिंता करपाची खरेंच गरज आहा. बाबूश आनी BJP जर एके कडेन जावन फक्त वोट शेअर इतलोच जाता आनी हांगसर एक वेगळे पळोवपाक मेळ्ळें जशें आमी बिचोले डिवायडेड ओपोजिशन पयलें हांगसर युनायटेड ओपोजिशन आमी पळयलें. सगळे ग्रूप एके कडेन आप सारके ग्रूप BJP इतले भितरले बेजार जाले सगळे एके कडेन येवन तेंच्यांनी रिजल्ट दिला तरी ते कमी पडले कारण तेंचे हे सगळे सेटअप जाता म्हणसर एके कडेन एके फोरमाचेर जॉयन जाता म्हणसर तांकां खूब टायम गेलो आनी टायम गेलो तरी आसतना तेंच्यांनी इतले स्टार्टींग जेन्ना आमी रिजल्ट बी येवपाक लागले CCPचे पयले एक धक्को दीत गेले ते तालिगांवच्या सायडीन धक्को दिवपाक लागले. तालिगांवचे एरियेन पणजेन तितले करपाक आतां हेन फुडें तांकां 1 वर्साचो टायम आहा आनी हो जर विचार उरलो की बाबा हो पॅटर्न सक्सेसफूल जाता आनी तेच वटेन मार्गक्रमण करपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता हे बाबूशाक खूब चिंता करपाक बाबूशाक BJP लौकीक तुज्या तेच सूत्र घेवन हांव मुखार वता आनी ते म्हळ्यार आतां पळोवया तालिगांव आनी पणजेचें बायफर्केशन. इट इज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. आमचे चीफ सब एडिटर अपर्णान खूब सोंपो करून हे मॅट्रिक्सा भितर हे नंबर्स बसयल्यात बट तो एक्चुअल जे मिक्स वॉर्ड आसात ते सुद्दां सेग्रिगेट करून तांचो वोट शेअर काडप इज अ व्हेरी व्हेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो करपाचो प्रयत्न केला. आतां व्हेरी इंटरेस्टिंग जेन्ना आमी हाजे कडेन पळयतात 46 आनी 54 हें जेन्ना ओवरऑल चित्र आसा तेन्ना तालिगांवची जेन्ना परिस्थिती पळयता तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो जो भाग पणजी महानगरपालिके भितर येता CCP भितर येता सो ऑलमोस्ट 58-59% जो 58-59% तालिगांवचो वोटो आमी आतां तुमकां स्क्रिनीर दाखयतात तो ओवरऑल CCPचो जो फूल स्क्रीन दाखयतात तो आनी हो जो आसा तो तालिगांवचो 58.66. तुम्ही पळयात जो नेक्स्ट स्लायड आसा आमची 58.66 आमकां प्रो BJP दिसता इन तालिगांव आनी अगेन्स्ट BJP दिसता इज 41.33 41.33 म्हळ्यार 46-54 हें इक्वेशन ओवरऑल जें आसा थंय सडनली तालिगांवचे जेन्ना विचार करतात तेन्ना ऑलमोस्ट
4 ते 5% अगेन्स्ट बीजेपी शेअर पडटा आणि ऑलमोस्ट तो 4 ते 5% प्रो बीजेपी शेअर जाता. व्हेरी इंटरेस्टिंग. सो व्हेरी सिंपल करून जर 1800तली मॅक्झिमम लीड जी आसा म्हणजे ऑलमोस्ट 70% लीड जी आसा त्या 1800तली ही तालिगांव सावन येता. पांडुरंग कितें दिसता? ताळगांव आमी जे वदळ वाळपयचे जे उलयले हय विश्वजीत राणे म्हटल्यार बीजेपी आनी बीजेपी म्हटल्यार विश्वजीत राणे ते वोट सामको जो मर्ज जाता तोच म्हाका दिसता फॉर्म्युला हांगा आसा तालिगांव. कारण तालिगांवान दत्तप्रसाद किंवा शीतल किशोर शास्त्री असे काय जे लोक पयलीं वावुरले त्यांचे आणि बाबुशाचे दोगांयचे मेळोन हे वोट म्हाका दिसता प्रो बीजेपी जे आमी तयार केल्ले आसा हे 58% हे ते ताळगांवान काय व्हडलो धोका दिसना म्हाका. लौकीक तालिगांवचे आमी जे म्हणटा पळय न्हू प्रो बीजेपी म्हटलें एक्चुअली म्हणपाक जाय प्रो बाबुशाचो इन्फ्लुयन्स आहा तसो थंय बीजेपीचो डिवायड जाल्लो आसतलो ते हय बीजेपीचो डिवायड जाल्लो आसतलो चड हें आहा तो बाबुशाचो वोट शेअर थंय चड आहा. आता व्हेरी इंटरेस्टिंग इज आनी व्हेरी इंटरेस्टिंग की सगळे जाण म्हणटात की पणजेकारांनी कशें मतदान केलें हाजेर जे सगळे आमी फेसबुकाचेर पोस्ट पळयतात, ट्विटराचेर ट्विट्स पळयतात, कमेंट्स पळयतात, सगळे पळयतात. CCP पणजी पणजे मतदारसंघान जातूं भितर बाबूश मोन्सेरात आमदार आसा. See how close that is. Now this is very worrying. It is worrying for BJP. It is worrying for बाबूश मोन्सेरात. कारण लक्षात घेयात 1800तली जी लीड दाखयता प्रो BJP वोट्सां खातीर तातूंतली 1231 1231 ऑलमोस्ट 70% जशें हांवें तुमकां सांगिल्लें ही तालिगांव सावन येता आनी हांगा पर्सेंटेज पळयात इट इज 51.5 अगेन्स्ट 48.5 48.5 आणि 51.5 म्हळ्यार कितले क्लोज आसा पळयात. नाव दिस इज पणजीस अरिथमेटीक पणजी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे अरिथमेटीक. पांडुरंग हाव वरीड शुड बी बाबूश मोन्सेरात एंड बीजेपी? हय वदळ आमी म्हटलें न्ही की मनोहर पर्रीकर नासतना आनी बीजेपी आनी बाबूश मेळोन जर ही परिस्थिती आसा जाल्यार ती विशय चिंतेचोच आहा तो म्हणजे ताका हुस्क्याचो विशय आसा हो. आनी हाच्या वयल्यान एक चित्र स्पश्ट जाता की ताका पणजी हेच्या फुडें सामकी सोंपी ना. म्हणजे उत्पला सारको एक जर बरो कॅन्डिडेट जर मेळत अगेन्स्ट जो जावं शकना जर हो बाबूश जर बीजेपीन उरलो पूण बाबूश हो म्हणजे स्थिर काय रावंक ना केन्ना तो खंय केन्ना आसतलो हाचोच केन्ना कोणाक नेम ना. स्वता बाबूशाकूय खबर ना की तो खंय आसतलो तो. सो अशा वेळार तो जर खंयची पार्टी बदलता जाल्यार हे चित्र ताका त्रासान घालूं शकता. पूण तो जर बीजेपी वांगडा रावूं शकता जाल्यार ताका म्हाका तो डेंजर हितून आसा झोनान आसा अशें दिसना हे पळयल्यार चित्र. युनायटेड लौकीक हे चित्र पळयतकीर कितली चिंता जावपाक जाय भारतीय जनता पक्षाक आनीक बाबूश मोन्सेरात? आतां पणजेचे जे आमी पणजे सेपरेट काडून तालिगांवचे एरियेंतल्यान पणजे सेपरेट काडून जे फिगर काडल्या तितून ह्या इलेक्शनाची आमी नजर मारल्यार तितून रायबंद्रा येता. रायबंद्रा युनायटेड ओपोजिशन आमकां दिसलें ना की वी पणजीकार वेगळे आसले, रुपेशाचो ग्रूप वेगळो आसलो तितूंतल्यान वोट हे चड जाले. सो बीजेपी प्रो बीजेपीचो नंबरूच देंवलो तितून. बाबूशाक खूब स्ट्रगल करचें पडलें रायबंद्रा सायडीन तितूंतल्यान वोट शेअर देंवला. आनी पांडुरंग म्हणटा तशें बीजेपी वांगडा बाबूशान जर स्टेटमेंट केला तसो आय वील रिटायर इन बीजेपी आनी तो बीजेपीचेर कॉन्टेस्ट करता फुडें जाल्यार ताका तितले तशें डिफिकल्ट वयचें ना पण ताका केअर घेवचें पडटलें. आनी हे ओपोजिशन जे आहा अगेन्स्ट बीजेपी आहा ताका केअर चड घेवचें पडटलें जेन्ना ते युनायटेड ओपोजिशन आसतलें. आनी जर इलेक्शनाच्या टायमार सगळ्यांक 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना जनरल इलेक्शन जातली तेन्ना आमी पळयता एके वटेन आपली तयारी करता ते म्हणटा कोणाच कडेन अलायन्स करचें ना. दुसरे वटेन RG पार्टी फॉर्म करपाचे आहा RGचो तसो आमी क्रावड ताका एट्रॅक्ट जाता तो पळयता. काँग्रेस आहा हे सगळे ते टायमार एके कडेन येवन शीट शेअरिंग करतले अशें पिक्चर म्हाका आयच्या घडयेक तरी दिसना. तसल्या परिस्थितींत बाबूश खूब सेफ आहा. व्हेरी इंटरेस्टिंग. हांव जस्ट लोकांच्या अंडरस्टँडिंगा खातीर सांगता
1800 जी लीड मेळ्ळ्या भारतीय जनता पक्षाक CCP भितर ओवरऑल वोटिंगा तातूंतले 1231 हे तालिगांव मतदारसंघांतल्यान आयल्यात, असेंब्ली मतदारसंघांतल्यान, आणि फक्त 482 हे पणजी मतदारसंघांतल्यान आयल्यात. सो जेन्ना तुम्ही म्हणटात की पणजेकारांनी कशें मतदान केलां जाल्यार एक्च्युअल पणजेकारांनी, पणजे मतदारसंघ पणजेकारांनी अशें मतदान केलां. सो आनीक तातूंत भितर हांव लास्ट सोंपयतना इतलेंच सांगता की पांडुरंगान एक बरो मुद्दो काडिल्लो की अजुनूय अरावंड 9 ते 10 हजार जाणांनी मतदान ह्या वेंचणुकेक केलें ना. सो द डिफरन्स इज लेस देन 500 वोट्स. आज जे मतदान जालां पणजे भितर थंय द डिफरन्स बिटवीन विक्टरी एंड डिफीट इज लेस देन 500 वोट्स एट अ कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल. आनी ऑलमोस्ट 8 ते 9 हजार लोकांनी मतदान केलें ना. कितें जातलें विधानसभेक पळोवचें पडटलें. अश्यो वोटींग मॅट्रिक्स आनी वोटिंगाच्यो एनालिसीस आमी फुडल्या दिसांनी तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले. त्याच बरोबर आमच्या सगळे कायदेशीर लढाय बिडाय सगळे जावन आमची म्युनिसिपालिटीक सुद्दां आतां एक फेज 2 उरल्या, ती फेज 2 तुमचे म्हऱ्या आमी हाडत रावतले. पांडुरंग, लौकीक, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ मी. थँक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.